रिमझिम पाऊस, थंड वारो, मातयेचो सुगंध आणि आमचे हिरवेगार गोंय. येवकार गोंयकारांनो, हांव रिया नर्वेकर, RDX गोवाच्यान. तुमकां सांगपाक खूब खोस भोगता की पावसाचो ऋतू गोंयान फायनली सुरू जाला आणि ह्याच निमतान आमी घेवन आयले आमची नवी कार्यावळ रेन रश विथ RDX. पावसाच्या दिसांनी जी वस्तू सगळ्यांत चड लागता आणि सगळ्यांत चड शेणटा ती म्हटल्यार ही सत्री. म्हणून आमी आमच्या ह्या कार्यावळीन विचारतली रँडम लोकांक रँडम इझी क्वेश्चन्स आणि जो कोण आमकां सगळ्यांत चड करेक्ट आन्सर्स दितलो ताका आमी दितली ही सत्री. चला येया म्हाज्या बरोबर आणि पळोवया कोण कोण जिखता. Go and get for your help. Come, Baba, come. No questions, no tricky questions. No tricky questions, promise. Firstly, tell me your first question is which monsoon festival is celebrated on 24th June? Sanjao. Okay. Which is the new bridge that connects Panjim directly to Porvorim? The bridge. याद आहे ना मग तो खबर आहे. Which is the state animal? Gaur. गौर. We'll give you this one. Indian bison gaur. Okay, done. Which dam is built across Kushavati River? Selauli. Very good. Amazing. Okay, one more correct answer and you get the prize, okay? Padma Plateau. Okay, you're close. Old Goa. Amazing. Very good. What is your name? My name is Avison. Listen. Okay, very nice. उघड. गेरे दिसाना असली फेस्त वर्साक 2 पावटी कित्याक येना अशें कितें तरी आहा तें. साजाव साजवाव गुता मुरे वाट आमकां दिसना असली फेस्त वर्साक 2 पावटी कित्याक येना. सजाव विवा सजाव. अटल सेतू. स्टेट एनिमल किरे वो स्टेट एनिमल गो गोवा. तो बायसन. बायस गौर. गोवारेडो. गौरेडो. Which dam is built across Kushavati River? कुशावती. 3 झाली न्ही आमचे. प्रश्न तो 3 प्रश्न न्ही. हा पाचातले 3 आम्ही जिंकले ऑलरेडी. कुशावती रिव्हरची ओके आम मागीर चित्ता. साळावली. नेक्स्ट साळावली डॅम. राईट चल ठोकून सारखं. फर्स्ट कॅपिटल गोवा वेल्ला. ओल्ड गोवा. ओल्ड गोवा. जिंकली आम्ही. आम्ही सगळे क्वेश्चनांचे आन्सरा दिल्या. आमकां 4 चित्र दिया. RDX गोवा. चल 24th जो आम्ही सेलिब्रेट करता गोवान त्या फेस्टिवलाचें नांव कितें? 24th June. 24 जून ना नो आयडिया. रिसेंटली जाला मरे. हय कितें जालें? कितें कसलो ड्रामा फेस्टिवल बीन कितें जाल्ला? ना रे बाबा इतलें ना. ना VLSI इंडस्ट्री ना. नो. Okay, next. All questions go ahead, okay? Okay. What is the name of the new bridge that connects Panjim to Porvorim? प्रयाग नेम. Oy. ओ Oh, तो hoy. खंयचो ब्रिज? अरे अटल सेतू. State animal. स्टेट एनिमल Answer दिता कशें दिसलें म्हाका. ग्रेट इंडियन बायसन. Very good. Which is the dam built across the Kushavati River? शाळा. Yes. Oy. शाळावलीम डॅम. Confidence. शाळावलीम. Okay. Last one, and you've already got it, but yeah. ओल्ड गोवा.
थँक्यू. आता तुम्ही डिसाईड करा की कोणाक प्राईज दिवपाचें तें. ओके, नेक्स्ट बॅच तेडे तुका हांव तुका 24 जुनाक सेलिब्रेट करता आमी एक फेस्टिवल. त्या फेस्टिवलाचें नांव सांग. आलीच जाला. खबर ना. तीन ब्रिज असा. न्यू ब्रिज. अटल सेतू. What is the state animal of Goa? बायसन. Okay. Bison. Fine. Which dam is built across Kushavati River? Zoom. कसलं म्हणू शकतो. Goa's first. कसलो सांग. Which built dam? सलावलीम डॅम. Correct सांगले मला. पणजे. मातशें बोलना. पणजे. Which festival? मनसून इव्हेंट गो तर रे ते बायन उडकी मारता गेर ते हा साजाव What's the name of the new bridge that connects Pancham to Porvorim? अतल सेतू. Okay. What is the state animal? FC गोवा सिम्बॉल बायसन. Okay. Which dam is built across Kushavati River? कुशावती इन द साऊथ आसतले सावथाचो खंयचो तरी डॅम आसतले सावथाचे चड खबर ना हांव नॉर्थाचो हांव जाल्लो त्या पणजेत आसतले. पहिलो प्रश्न 24 जुनाक जो आमी फेस्टिवल सेलिब्रेट करता ताचें नांव कितें? वर्सान वर्स 24 जुनाक. संजाव. व्हेरी गुड. करेक्ट. ओके. पणजेच्यान पर्वरी वता त्या नव्या ब्रिजाचें नांव कितें? अटल सेतू. व्हेरी गुड. ओके. गोंयचो स्टेट एनिमल कितें? गोयचो स्टेट एनिमल. पिकॉक. आनी एक चान्स चला. FC गोवा हिंट. फुटबॉल. हय ते जनावर जाय म्हाका. FC गोवा तुमची हिंट. नो आयडिया. स्टेट एनिमल. स्टेट एनिमल. बैलाक आनी कितें म्हणटा? हल्क. ना. ओके. कुशावतीच्या तटार बांदलेले तो डॅमाचें नांव कितें? सावली. व्हेरी गुड. लास्ट क्वेश्चन. गो एनिवेज तुमकां आय थिंक इज वन नो मॅक्झिमम क्वेश्चन्स बट इट्स गॉट 1 2 3 करेक्ट इज गॉट. सो बट येस लास्ट वन. ओके. गोयचे कॅपिटल. पहिली सगळ्यात पहिली. गोवा दमन दीव हय तेच. तेच्या मागीर जेन्ना सेपरेट गोवा जालें पण गोवा जेन्ना जालें तेन्ना कॅपिटल कितें आशिल्लें गोंयचें? पणजेच्या पयलीं कितें आशिल्लें? पर्वरी. त्या सायडीन पावले. ह्या सायडीन या. हां ओल्ड गोवा. ओके. व्हेरी गुड. पावसान सगळ्यांत उपयोगी पडटा ती तुमच्या फुलोवन बीन दाखया. Which is the festival celebrated on 24th June in Goa? आता झाला रिसेंट. फेस्टिवल कितें ते ते बायन उडकी मारतात ते कितें म्हणटा तेका विसरलो. दिवया तेका ते साजाव. हा सांजाव. Okay, बाय उडकी पडता ते. फाईन. ओके. What is the name of the new bridge that connects Panjim to Porvorim? अटल सेतू. Yes, correct. Confidence, bro. Okay. Which is the state animal? टायगर. Huh? सॉरी लायन. अरे state. गोवा स्टेट. What is state? India state? स्टेट एनिमल. Hint is FC Goa. ओके बुल. Correct. बफेलो. Correct term. रेडो कितें म्हणटा तेका काय इतलें खबर ना. Okay, this I cannot give you. It is Gaur Indian bison. Okay. Okay. Which dam is built across Kushavati River? खबर ना. Google bin करना का? ना कॉल. Okay. Last one.
No. Okay, it's Old Goa. Monsoon festival is celebrated on 24th June. Sajao. Amazing. Okay. What is the name of the new bridge that connects Panjim to Porvorim? Yes, correct. Okay. What is the state animal? Gaur. Very nice. Which dam is built across Kushavati River? Yes, very good. Okay. Amazing. Very good. So now tell me, whom do I give up with the prize? Because maximum questions have been answered. Sure. Which festival is celebrated on 24th June? Sajao, no? My car the answer. Sajao. Okay. What is the name of the new bridge that connects Panjim to Porvorim? जो ब्रिज आम्ही यूज करता. अटल सेतू. Huh? अटल सेतू. Very good. Okay. What is the name of the state animal? Goa state animal. Bison. More specific word. Indian bison. Yes. Okay. Okay. Which dam is built across Kushavati River? Saolim Dam. Saolim Dam. Yes. कोणचे रे? फर्स्ट कॅपिटल. First capital. Goa Damandiu territory हय. फुल्ल गोवा हिस्ट्रीत. फुल हिस्ट्री सामकें. पणजी पणजीम आताचे कॅपिटल आमकां फर्स्ट कॅपिटल जाय. पोर्तुगीज टायम आयले. फर्स्ट कॅपिटल. काणकोण? आवाज पाहिजे ते एकदा. या सायडीन नॉर्थाक आहे. महाराष्ट्र. म्हापशा? नॉर्थ. फोंडा नॉर्थाक की सावथाक पयली सांग. आमचे हा मिक्स Mix नॉर्थ आणि आसा. साऊथ. अर्धेकडे नॉर्थ अर्धेकडे साऊथ. ओल्ड गोवा जातो. Yes, very good. So माझं फर्स्ट क्वेश्चन 24th जुनाक आमी खंयचो एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करता. त्या फेस्टिवलाचें नांव सांग. हालींच जालां. गोवा रेव्होल्युशन डे. गोवा रेव्होल्युशन डे. नेक्स्ट क्वेश्चन तुजो. ओके. पणजेच्यान पर्वरी आमी ज्या ब्रिजार वता, द न्यू ब्रिज, वॉट इज द नेम? अटल सेतू. मायकल सांग. तू मायक पांयांक दिला. अटल सेतू. वॉट इज द स्टेट एनिमल? गोवा स्टेट Gaur. एनिमल. गौर. Very good. मागीर which dam is built across Kushavati River? सेलावली. Very good. तू खंयचो? फ्रॉम साऊथ. सांग. That's why you know. Okay. हे सांग आणि तुका प्राइस तुझो. ओल्ड गोवा. Okay. Perfect. Anyways, you've got 4 correct, so I give you a prize. म्हाका तो नाका. तर हो आशिल्लो आमचो रेन रश विथ RDXचो सगळ्यान पयलो एपिसोड. तुमी पळयलें न्ही की आयज आमी कितल्या लोकां कडेन उलयली, कितल्या लोकांक क्वेश्चन्स विचारले आनी कितल्या लोकांक मेळ्ळे आमचे गिफ्ट्स. सो आमी परत बेगीन येवपाची आसा विथ द एपिसोड 2. पण त्या म्हटल्यार तुमच्या खातीर एक क्वेश्चन सोडून वता. कमेंट्सान आन्सर करा आनी हांव पळयतलें की कोणे कोणे दिला करेक्ट आन्सर. तुमचो क्वेश्चन आसा, वॉट आर गोवाज एग्रीकल्चरल फ्लड कंट्रोल लँड्स कॉल्ड?